गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. संवसारभर 20 लाखा वयर लोकांक पेटला किडनी दुयेंसान. अवयव दान करपाचो संदेश दीत संवसारभर मनयलो किडनी डे. कोरोनाच्या सावटात गोंयभर शिवभक्तांनी मनयली शिवरात. कांय कडेन शिवलिंगार दुधाचो अभिषेक जाल्यार कांय कडेन अर्पिली श्रीफळां. फातोड्डेच्या भक्तांक मात मंदिरा भायल्यानच घेवचे पडले दर्शन. सेजा फुटबॉल अकादमीक स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा गाडयलो 1-1 गोलाचे बरोबरीत. सेजान 90व्या मिनटाक गोल करून मातये भरवण केलें स्पोर्टिंगांचे सपन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुरगांव पालिका वेंचणुके खातीर वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान 9 जाणांचे पॅनल जाहीर केला. भोवमतान पॅनल वेंचून हाडटले अशें कार्लोसान ह्या वेळार सांगलें. दुसरे वटेन काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकारानूय मुरगांव वॉरियर्स म्हणून आपले पॅनल जाहीर केला. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी कार्लोसान परतून एक फावट केली. आपूण अजूनय हे मागणेचेर ठाम आशिल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें. For me, I'm for the BJP MLA. So still my stand is that Milan Naik should be dropped from the cabinet. I want stability in the council, stability. How they will another stable council, whether I'm there or not. See, stability is important for council. आयज पॅनल डिक्लेअर करता. वॉर्ड नंबर 11 निशिता सालगांवकर अलमारे. वॉर्ड नंबर 12 दीपक नाईक डेक्स. वॉर्ड नंबर 13 शलका कांबले एरोप्लेन. वॉर्ड नंबर 14 मार्टियस मंटेरो अलमार. वॉर्ड नंबर 16 सुदीप दालगलकर बॉल. वॉर्ड नंबर 17 गीता शिरोडकर एनवलप. वॉर्ड नंबर 18 अमय चोपडेकर एरोप्लेन. वॉर्ड नंबर 19 फेडरिक हेनरिक एरोप्लेन. वॉर्ड नंबर 20 यतीन कामोलेकर बेबी डॉल. वॉर्ड नंबर 21 देविता अरोलकर एरोप्लेन. काँग्रेस फुडारी संकल्प आमोणकारान बिरेस्तारा 9 जाणांचे पॅनल जाहीर केले. हे उमेदवार निश्चितच वेंचून येतले असो विश्वासय ताणें ह्या वेळार उक्तायलो. ह्या फावटी जो आमी पॅनल डिक्लेअर केलेलो आसा आयज, तो आमचो मेन पॅनलाचें जें नांव आसा तें मुर्मो गोवा वॉरियर्स म्हणून आमी नांव दवरलेलें आसा. आनी वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 पर्यंत आमी आमचे कॅन्डिडेट्स घातलेले आसा. वॉर्ड नंबर 1 जो रिजर्व आसलेलो थंयसर आमी प्रणिता कर्जवेकाराक घातला. जो वॉर्ड नंबर 2 आसा थंयसर बाब आमचो शेखर खडपकर जो एक चेअरपर्सन आसलो ताका घातला. वॉर्ड नंबर 3 आमचो संजय बाबू कुडपकर ताका घातला जो बिझनसमॅन आसा. उदय नाईक वॉर्ड नंबर 4 जो स्पोर्ट्समॅन आसा उदय नाईक ताका घातलेलो आसा. वॉर्ड नंबर 5 आमचो निलेश नावेलकर आसा जो एक्स कावन्सिलर आसलेलो. वॉर्ड नंबर 6 आमी एक परत बायल मनीस दिली आसा विनी भगत. वॉर्ड नंबर 7 आमी एक चेअरपर्सन दिलो आसा बाब शरद चोपडेकर ताका आमी नितीन म्हणून वळखता. तशेंच वॉर्ड नंबर 8 एक्स कावन्सिलर श्रद्धा आमोणकर दिल्लो आसा. आनी वॉर्ड नंबर 9 परत एक्स कावन्सिलर सेबास्टियो डिसोजा आसा जाका आमी सेबी म्हणून वळखता. आयज आमच्या मुर्मो गोवान बायलांचेर अन्याय जाल्लो आसा. एक सुद्दां वॉर्ड आसा तो वुमन्साक लागून रिजर्व केल्लो ना. बट आयज ऑपोजीट जो पॅनल आसा जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाचो जो पॅनल आसा ताणें एक सुद्दां बायलांक रिप्रेझेंटेशन दिवना. जाल्यार हे पॅनल आहा, हे पॅनलाचें नांवच पळया तुमी मुरगांव वॉरियर म्हणून नांव दवरलां. आनी वॉरियर नांव दवरपाच्या फाटल्यानूय कारण आहा की अन्याय जाता हे सगळ्यांनी अनुभवला. आनी जेन्ना जेन्ना परिस्थिती खंय विरोधान वयता तेन्ना माघार घेवपाचें न्हू, संघर्श करून संकटाचेर मात करपाक जाय. जाल्यार हांगासर सगळे जाण 5 तरी एक्स कावन्सिलर आहा, एक्स चेअरमॅन आहा, हांव एक नितीन चोपडेकर. जाल्यार आमकां म्युन्सिपाल्टीचो अनुभव आहा. अनुभव आसल्या कारणान आमकां कळटाय हांगासर खंय अन्याय जाता, कित्याक कसो करून जाता तो. मुरगांव डेव्हलपमेंट फोरमान पालिका वेंचणुके खातीर 4 उमेदवार जाहीर केल्यात. प्रभाग क्रमांक 4, 16, 20 आनी 22 तांणी उमेदवार दवरल्यात. वार्ड नंबर 4 शशिधर शेखर पालेकर. वार्ड नंबर 16 सुरेश चंद्रकांत नाईक. वार्ड नंबर 20 नीता रमेश सामयवेरेकर. वार्ड नंबर 22 सिद्धलिंग रवी पठार. म्युन्सिपालिटी इलेक्शन 2021चे हे आमचे 4 कॅन्डिडेट आसा. मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन, दाबोले कॉन्स्टिट्युएन्सी तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी डिस्ट्रिब्यूट करून कॅन्डिडेट दवरलेले आसा.
मडगाव पालिका वेंचणुके खातीर सिटीजन्स चॉयस पॅनलानय आपले उमेदवार जाहीर केल्यात. And I'd like to introduce to you our candidates for the different wards. There are 6 in numbers. Ward number 1 is Mackenzie, Engineer Mackenzie Michael DeCosta. He's here. He's in ward number 1. Ward number 10 is Francisco Augusto Fernandez. He's here. Ward number 14 is Fabian Coutinho. He's here. Ward number 7 is Lelsi Vaz. Ward number 24 is Anita Moratika. And ward number 25 is Kulsabji Sheikh Ruby. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयांत टोल प्लाझा नाशिल्ल्यान गोंयच्या वाहनांक फास्टॅग लागू जायना. काँग्रेसीन ताका विरोध केला. सुप्रीम कोर्टात विश्वजीत राणेच्या विरोधात घातलेल्या अपात्रता याचिकेची फाटपुरवण करतले अशें काँग्रेसीन सांगलां. गोंयांत टोल प्लाझा नासलेल्यान वाहनां खातीर गोंयांत फास्टॅगाचो विचार करप साप्प चुकीचें अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. गोंयचीं वाहनां फास्टॅग ब्रॅकेटांत बसनात, कित्याक तर हांगा टोल प्लाझाच नात. चुकून एखादें वाहन बॉर्डर हुंपता. फास्टॅग ही देशांतली इलेक्ट्रॉनीक टोल कनेक्शन सिस्टम जी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हाताळटा. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅक्नॉलॉजीच्या आदारान थेट टोल घेता. आतां हो फास्टॅग इनवॉल्व कित्याक करप? फास्टॅग इनवॉल्व करप म्हणजे जो एक हे असतात टोल प्लाझा असतात, ते टोल प्लाझाक लायन खूब लागता आनी टोल प्लाझा पेमेंट करपाक पडटा, फीज पेमेंट करपाक पडटा आनी तेजे नंतर ते एक स्मूथ हें जावचें म्हणून. पूण भारत सरकारान गोंयच्या लोकांक लुटपाचें हें षडयंत्र जें केल्लें आसा आनी आमचे गोंयचो जो बीजेपीचो सरकार आसा तो सरकार आमकां लुटपाक केंद्र सरकाराक मदत करता की गोंयांत टोल प्लाझा खंयच ना. पार्टी व्हीप मोडिल्ल्यान विश्वजीत राणेक डिस्क्वॉलिफाय करपी मागणी सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा. तिची फाटपुरवण करतले अशें गिरीश चोरणकारान सांगलें. विश्वजीत राणे काँग्रेसीचे तिकेटीर वेंचून आयिल्लो. विधानसभेत हजर रावन अविस्वास थारावाच्या विरोधात ताका मत घालपाक सांगिल्लें, पूण ताणें तशें केलें ना. त्या उपरांत काँग्रेसीचो राजिनामो दिवन तो भाजपात गेल्लो. कारण विश्वजीत राणेन एक्चुली क्रायम कमीट केल्ली. सबसिक्वंटली ही मे रिजायन. बट दॅट मोमेंट जेन्ना ताणें आमचें हें आशिल्लें व्हीप आशिल्लो तो व्हीपच्या अगेन्स्ट वचून वोटींग केलें. सो देर the anti-defection law comes into force. The 10th schedule प्रमाणे he gets disqualified at that moment. So he is liable for the punishment. So we will pursue that in the Supreme Court. It's at the will of the Supreme Court. काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ल्या 10 आमदारांचेर काँग्रेसीन अविस्वास थाराव हाडिल्लो. ह्या आमदारांनी फटीचे डॉक्युमेंट्स दिल्यात असो गिरीशाचो आरोप. आनी सभापतीन तेंच्या फावरात निकाल दिलो जाल्यार तोच एक्सपोज जातलो अशेंय तो म्हणटा. सभापतीचो आदेश 12 मार्चाक येवं येता. आमकां खबर आसा की स्पिकराची जजमेंट कितें जातलो हें सगळ्यांक खबर आसा, कारण तो भारतीय जनता पक्षाचो सदस्य आसा आनी तेगेली ऑर्डर खंयची आसतली सगळ्यांक खबर आसा. पूण ती ऑर्डर टील द टायम आमचे रेकॉर्ड्स मॅन्युप्युलेट करून आशिल्ले नॉट दॅट दोज डॉक्युमेंट्स आर बिफोर यू. आनी ज्या दिसा मर्जर जाल्लें त्या दिसाक ते डॉक्युमेंट्स अवेलेबल नाशिल्ले. त्या दिसा तेणी हें केल्लें की the 2/3 has the power to merge, and based on those documents the merger had happened. Subsequently new documents discover जाले and ते documents म्हणटात की party merge जाले and party decision घेतले म्हणून. Those documents are forged. So still if the speaker gives the decision in their favor, then the speaker will get completely exposed. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुमार 20 लाख लोकांक किडनीचें दुयेंस पिड्टा जाल्यार 2.4 दशलक्ष लोक दिसपट्टे डायलिसिसीचेर आसात. विविध कारणांक लागून किडनीचे दुयेंती वाडत चल्ल्यात. देखून कुडीचे अवयव दान केलें जाल्यार दुसऱ्या कोणाचो तरी जीव वाटाव येता आनी हे गजालीक गोंयांत सुरवात जाल्या. बिरेस्तारा 11 मार्चाक संवसारभर किडनी डे मनयलो.
त्याचोच वांटो म्हण कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आणि यंग इंडियन्स ह्या पंगडांनी अवयवदानाचेर म्हटल्यार ऑर्गन डोनेशनाचेर चर्चा घडोवन हाडली. So currently, approximately 20 lakh people are suffering kidney disease in India. 2.4 million are on dialysis globally. 55,000 dialysis patients are growing annually by 10 to 20%, and around 2 lakh people are dying each year. The person is brain dead means he's dead, not that he's going to die. He's dead by Indian law. Indian law recognizes that absence of life is death. There is no other definition of death in India, and the Transplantation of Human Organs Act lays down a systematic way of declaring brain death. So if a panel of doctors have got together and declared somebody dead, brain dead, he's dead, not that he's going to die, he's dead. And now because his heart is being kept pumping for some time, it is possible to harvest those organs and use. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भाजपाचे राजवटीत गुंडगिरीक ओतो येयला. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. गोवा फॉरवर्डाच्या एक्काय फुडाऱ्याची वा उमेदवाराचे बाबतीत आगळीक जाली जाल्यार तेका बीजेपी जापसालदार थारतली. आपल्या फुडाऱ्या खातीर गोवा फॉरवर्डान पुलीस प्रोटेक्शनय मागला. भाजपाचे गुंडगिरी संदर्भात गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन बिरेस्तारा पणजे पत्रकार परिशद घेतले. गोवा फॉरवर्डान फातोड्याचे चौगुले कॉलेजी कडेन कॉर्नर मिटींग घेतली. त्या वेळार कांय गुंडांनी येवन तांकां धमकायले. दुर्गादास कामतीन आरोप केलो. भारतीय जनता पार्टी resorts to Gundayism. Pramod Sawant will be responsible as a Home Minister for such incidents. आणि डीजीपी कडे मागता की गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या लिडरांना किंवा तांच्या फॅमिली मेंबरांक, आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या उमेदवारांक किंवा तांच्या फॅमिली मेंबरांक, आमच्या वर्करांक किंवा तांच्या फॅमिली मेंबरांक कोणे जर हात लायलो, कोणे जर धमकी दिवपाचे प्रयत्न केले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. पूण हांव मागता सर डीजीपी कडेन की आमच्या कॅन्डिडेटांक, आमच्या लिडरांक पोलीस प्रोटेक्शन दिवचे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हेर उत्सवा प्रमाण शिव म्हटल्यार महादेवाच्या नांवान गोंयभर शिवरात व्हडा उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत मनयतात. शिवरातीक शंकराच्या दर्शना खातीर भक्तगणांचो देवळांनी लोट येता. पूण अंदू कोरोनाचे सावट आसा. देखून एसओपी पाळत देवस्थान समित्यांनी जतनाय घेत उत्सव मनोवपाचो यत्न केलो. घालुया विविध थळावेल्या विधींचेर एक नदर. गोंयच्या खाची कोनशांनी दर एका वाठारात शंकराचें देवूळ दिश्टी पडटलें. सामान्यांतले सामान्य मनशा कडेन जोडिल्लो देव म्हटल्यार महादेव. रुद्र, शंकर, महादेव, जटाधारी अशी साबार नांवां आसलेलें हें दैवत सर्वसामान्यांक आपलेशें दिसता आनी देखून प्रार्थना आंगवण्यो करपाक लोक शिवरातीक गर्दी करतात. सुरवेक पळोवया हरवळेच्या रुद्रेश्वराच्या भक्तांचो भक्तिभाव. मोरजेच्या आणि बांदोडे नागेशी फोंड्याच्या महादेवाच्या मंदिरांतय महाशिवरात मनयली. भक्तांनी शंकराचे पिंडीक दुदाचो अभिषेक केलो, आंगवण्यो केल्यो. पळयात हो आगळो वेगळो उत्सव.
मृत्युंजयाय अमृतेजाय सर्वाय महादेवाय ते नमः नमः शिवाय सर्वाय सगणाय सद्गुणे सगंगाय सविशाय नमो नमः पुष्पाणि प्रतिक्रियताम ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि च दीपं समर्पयामि मृत्युंजयाय अमृतेजाय सर्वाय महादेवाय ते नमः नमः शिवाय सर्वाय सगणाय सद्गुणे सगंगाय सविशाय नमो नमः. गोवा 365 खातीर साखळी हरवळेच्यान महेश गोवेकार, मोर्जीच्यान संदीप कामुलकार आणि नागेशी बांदोडेच्यान कृष्णा नायक. सेजा फुटबॉल अकादमीन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 1-1 गोलाचे बरोबरीत आड आयलो. सेजान 90व्या मिनटाक गोल करून स्पोर्टिंगाचे सपन मातये भरवण केले. गोवा प्रो लिगांतली 38वी मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. स्पोर्टिंग क्लबा खातीर ही मॅच म्हत्वाची आशिल्ली. ही मॅच ते जिखिल्ले जाल्यार गुणतक्त्यात पयले सुवातेर पावता आशिल्ले. मार्कूस मास्कारेनसान 7व्या मिनटाक गोल करून स्पोर्टिंगाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिल्ली. उपरांत सेजा फुटबॉल अकादमीन बरोबरी सादपा खातीर नेटान यत्न केले, पूण स्पोर्टिंगान तांकां आडावन धरले. दुसऱ्या सत्रांतय सेजान गोल करपाचे यत्न केल्ले, पूण स्पोर्टिंग क्लबान 89व्या मिनटा मेरेन तांकां आडावन धरिल्ले. पूण 90व्या मिनटाक सूरजान म्हत्वाचो गोल करीत सेजाक 1-1 अशी बरोबरी मेळोवन दिली. The race to climbing on top of the table for Sporting Club de Goa has been kept on hold by Seza Football Academy after they equalized at the 90th minute. And I have with me the coach of Sporting Club de Goa. Coach, you were almost celebrating at the 89th minute, but 90th minute something went wrong. What went wrong over there? See, we gifted the goal, you know. Boys played well, defended well also. They were only putting high balls, you know. First mistake was by Kunal. It was easy tap for him to put the ball out, but he delayed. The opponent got the opportunity, and it was Myron's bad luck. He hit it out, but it went in the goal. All right, he hit it out, but it went into the goal. What went wrong over there, you feel? Because the entire first half we saw Sporting Club de Goa was celebrating and they were playing their style of play, which Sporting Club de Goa is known for. But what happened in the second half? The thing was, they were just, we were playing good, but in the end, when they were putting long balls, our boys just panicked, That confidence, if they had that confidence to keep the ball and rotate the ball, it would have been better. But they only put them under pressure so that they captured the pressure, Suraj, how do you feel scoring your goal out there for Seza Football Academy finally? Yes, it's very interesting. Thank you for coach, but बहुत अच्छा लगा गोल करके, क्योंकि we need 1 point because we are bottom of table, but we need 1 point. Confidence, motivation, best 1 point is very important for us. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसूजा. बिरेस्तारा सांजे आणि राती कडेन दक्षिण गोंयांत पावसाची हजेरी लागू येता, जाल्यार उत्तर गोंयांत सुकें आसतलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. शुक्रारा मळब निवळ आसतलें, पूण कांय प्रमाणात कांय कडेन सांज वेळार कुपां दाटूं येतात. सकाळच्या वेळार कांय सुवातांनी दवाची कुपां दिश्टी पडटलीं. तापमान चडांत चड 33 जाल्यार उणेंत उणें 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. गोंयभर आयज सुकेंच वातावरण आसलें. उण्या वा चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जालो ना. पणजे उण्याच उण्या 24.6 जाल्यार चडांत चड 33.4 डिग्री सेल्सियसांची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोना अजून सरू ना, देखून घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.